नमस्कार. गोवा टुडे राधिका कामत सतुस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स. स्कॅमांचे फटीचे आरोप करून आपली सोशल मीडियाचेर बदनामीची मोहीम. आरोपांनी तथ्य ना. मुख्यमंत्री म्हणटा राजकारण्यांचो हात कमिशन खोर जातले एक्सपोज. आठ फुटीर आमदारांक जाली 2 वर्सां. एकल्याक मंत्रीपद, 4 महामंडळां. कोणाचे हात अजून रिते, कोणाक दिल्ले नाका. अपात्रतेचो भय सगळ्यांक. हाचा रिपोर्ट. रस्त्यार भोवत्या गोरवांक लागून 6 वर्सांत अपघातांनी 13 बळी, 19 जनावरां गेली. ट्रॅफिक पुलिसांनी भोवत्या गोरवांच्या डेंजर झोनांची वळेरी दिली एनिमल हजबंड्रीक. साखळे विठ्ठलापूर 11 वर्सांच्या भुरग्याचो तकलेर फातर घालून खून. गोठ्यांत काम करपी दुबावीत चंदू पाटील महाराष्ट्रातल्या शेगावचो. कर्म करून पुज्जो. भुरगो युपीचो. दक्षिणेत भूतानी, उत्तरेत डीएलएफ. सरकार एक्सपोज. काँग्रेस लोकांक नाका आशिल्ले मेगा प्रकल्प बंद वडोवपाच्या मोहिमेर. ओल्ड गोवा सेल्फ एक्सिडेंटात जखमी जाल्लो 15 वर्सांचो अल्पवयीन मोटर बायक रायडर भुरगो सोंपलो. लायसन नासतना गाडी दिवपी आवयचेर एफआयआर. गोंयांत इंडी अलायन्साचो फुडार अस्पश्ट. काँग्रेसी उपरांत आतां आपूय 40 मतदारसंघांनी संघटन करता घट. आपाची गोवा टीम मेळ्ळी केजरीवालाक. आणि कर्नाटकाच्या रान अधिकाऱ्यांची दांडेली. गांधीनगरात घराचेर धाड. रानवटी जनावरांच्या अवयवांची तस्करी करतल्या स्मगलराक धरलो. हरण, गव्यांची शिंगां जप्त. गोयच्या जमीन स्कॅमांची स्वता दखल घेवन कारवाय करपी हांव पयलो मुख्यमंत्री. 20 वर्सां मायज चलिल्ले हे स्कॅम बंद केल्ल्यान थोड्यांच्या पोटांत दुखलां. आपल्या आड व्हिडिओ करून बदनामीची कॅम्पेन चल्ल्या. जुवारी जमीन कांड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, नोकऱ्यांच्या स्कॅमाचे आरोपूय असलेच. मुख्यमंत्री सावंताचो सर्क्युलेट जातल्या व्हिडिओंचेर खुलासो. फेक व्हिडिओ काढून एक गोंयांत जे बरें सरकार चलता डबल इंजिनचे आणि हांव मुख्यमंत्री म्हणून जे बरें काम करता ते डिस्टर्ब करपाचो हो प्रयत्न आसा. आणि तो कोण करता हेंय बी बऱ्याचशा गोंयकारांक खबर आसा. हांवें एकाच खातीर सांगलें की विधानसभेत काडलेले काही विशय विधानसभेतूय बी हांवें एक्सप्लेन केल्या. ते मुद्दामून चित्रीकरण करून परत एकदा लोकांच्या मुखार ते हाडपाचो प्रयत्न करता. पयलो विशय जो सांगतात मुद्दामून तो लँड ग्रॅबिंग. म्हाका दिसता गेली 20 वर्सां ज्या पद्दतीचे लँड ग्रॅबिंग चलतालें हांव पयलो मुख्यमंत्री आसतलो की जेणी सोमोटो SIT लँड फॉर्म केली. 1 मॅन कमिशन फॉर्म केलें आणि ताजो रिपोर्टूय घेतलो. 58 जाणांक आतां पर्यंत अरेस्ट केले. 6 जाण गव्हर्मेंट सर्वंटांक सस्पेंड केले. हें आयज पर्यंत कोणीच करूंक नाशिल्लें. आणि आतां पर्यंत 99 प्रॉपर्टीज सीज केल्या. गव्हर्मेंटाच्यो प्रॉपर्टीज आणि प्रायवेट प्रॉपर्टीज. जे लोक फॉरेन कंट्रीनी आसात, जे लोक बाकीच्या प्रदेशांत आसात, त्यांच्यो प्रॉपर्टी हे काही गव्हर्मेंट ऑफिसरांक धरून, काही जणांचो राजकीय वर्दस्त धरून गेली 20 वर्सां चल्लेलो स्कॅम बंद उडोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते पयले फावटी सो मोटो कोणाचीच कंप्लेन येनासतना हांवें केलें. ते थोड्या जाणांच्या पोटांत दुखलां. बट फुडली केस जे उलयतात ती जुवारी लँड स्कॅम. जर एकंदर पळयत जाल्यार ह्या लँडाशी म्हाजो कसलोच संबंद ना. बट तरी सुद्दां मदले एजंट, दलाल हो लँड यूज चेंज करून ज्या पद्दतीन लोकांक विकपाचो जो हेंच्यांनी प्रयत्न चलयला आणि लोकांक ज्या पद्दतीन ते विकता, थोड्याच दिसाच्या भितर डिसिजन आयल्या उपरांत हे उघड जातले हाजी म्हाका खात्री आसा. आणि कोण ते हे लोकांक खबर आसा.
कोण कोणा कडेन कमिशन मागतालो, कोणाचें कमिशन बंद जालें आनी कोणाक कितलें कमिशन मेळटा ही जनता जाणा आनी थोड्या दिसां भितर ते आनिकूय बी उगडे जातले. जॉब स्कॅम म्हणून ह्या व्हिडिओंतल्यान म्हाका सांगपी हांव गोंयांतलो पयलो मुख्यमंत्री जाणें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडलें आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाचे पोस्ट ट्रान्सपरंट पद्दतीत एग्जामी घेवन दुसरे दिसा रिजल्ट डिक्लेअर करपी हे म्हजें स्टाफ सिलेक्शन आसा हाडलें. ह्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो कसलेच पयशे खंयच्याच म्हाज्या इन्स्टिट्युशना खातीर घेवंक ना, बट तरी सुद्दां म्हणजे ताजो एक बाऊ करप हें म्हाका दिसता ह्या व्हिडिओंतल्यान दाखोवन दिल्लें आसा. बाकीचे एकंदर खंय तरी लाडू आनी कितें अशा पद्दतीचे हे वेगवेगळे विशय नाका जाल्ले विशय जेका वेळच्या वेळी उत्तरांय दिल्या तेय विशय ह्या व्हिडिओंतल्यान काडल्या. फक्त आयचें एक्सप्लेनेशन ह्या व्हिडिओक जो आयला आनी जे काही पेपरांनी प्रिंट छापल्या ताकाच लागून दिता, पण असल्या भूलथापांक गोंयकार केन्नाच बळी पडचे ना आनी हांचो राजकीय हेतू हो केन्नाच साध्य जावचो ना. सप्टेंबर 2022 सारखे 2 वर्सां फाटीं काँग्रेसीचे 8 आमदार बीजेपीत गेल्ले. 2 वर्सां तातूंतलो एकलो मंत्री जालो. 4 महामंडळां संकल्पान दिल्ले महामंडळ घेवना. 2 सिनियर आमदारांक कसलेंच पद ना. तेवटेन सभापती मुखार अपात्रता याचिकेची तलवार. खासा रिपोर्ट. सप्टेंबर 2022 परत एकदा काँग्रेसीचे 11तले 8 आमदार विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो सयत फुटले आनी भाजपात एंट्री मारली. 2 वर्सां उपरांत ते खंय आसात ताचेर हो रिपोर्ट. दिगंबर कामतीक सद्याक कसलेच पद दिल्ले ना, ताका दिल्यार मंत्रीपद वा ताचे वेले पद दिवचे पडटले. मायकल लोबोक मंत्रीपद ना आनी ताणें महामंडळूय घेतिल्ले ना. अलेक्स सिकेराक भाजपात येवन 1 वर्सा 2 म्हयन्यांनी मंत्री केलो. अजून ताणें मंत्री म्हण वरस पुराय केल्ले ना. केदार नायक GIDCचो उपाध्यक्ष, महामंडळाचो अध्यक्ष मुख्यमंत्री सावंत. दिलायला लोबोक ESGचे उपाध्यक्ष पद, थंय अध्यक्ष मुख्यमंत्री सावंत. राजेश फळदेसायाक रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन केला. त्या भायर TCP बोर्डाचेर वांगडी नेमला. रुडॉल्फ फर्नांडीस मनीस संसाधन उदरगत मंडळाचो अध्यक्ष. संकल्प आमोणकाराक बाल भवनाचे अध्यक्षपद दिल्ले. ताणें ते न्हयकारले व्हडल्या पदाची वाट पळयता. दुसरे वटेन 8 आमदारांचेर पक्ष बदल केल्ल्या खातीर घाल्ल्या 3 अपात्रता याचिकांचेर सभापती मुखार सुनावणी चलता. सुप्रीम कोर्टान त्यो 4 नोव्हेंबर मेरेन निकालात काडपाचे आदेश दिला. 3 आनी 4 ऑक्टोबराक ह्या याचिकांचेर फायनल आर्ग्युमेंट जावपाचे आसा. सभापतीचो निवाडो मागीर हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टा मुखार चॅलेंज करपाक मेळटा. विधानसभेचो हो टर्म सोंपून वेंचणूक येवपाक आनीक 2.5 वर्स उरला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंयच्या रस्त्यार भोंवत्या गोरवांक लागून फाटल्या 6 वर्सांत 13 जाणांचो जीव गेला. रस्त्या वयल्या गोरवांक लागून जावपी एक्सिडेंटांनी 19 जनावरां सोंपल्यांत. सरकारान दुधकारांक शिटकावणी दिवन जाली. आतां ट्रॅफिक पुलिसांनी गोंयभरच्या रस्त्यांचेर गोरवांच्या डेंजर झोनांची वळेरी करून एनिमल हजबंडरीक दिल्या. बेवारस गोरवांक लागून 2019 सावन आतां मेरेन जाल्ले एक्सिडेंट आनी तातूंत सोंपिल्ल्या मनशांचे आनी गोरवांचे आंकडे पळयात. 2019 बेवारस गोरवांक लागून वट्ट 17 एक्सिडेंट जाले. तातूंत 2 जाण मनीस आनी 3 गोरवां सोंपली. 2020 8 एक्सिडेंट, 4 मनीस आनी 6 गोरवां सोंपली. 2021 9 एक्सिडेंट, 5 मनीस आनी 6 गोरवां सोंपली. 2022 22 एक्सिडेंट जाले. 1 मनीस आनी 4 जनावरांचो जीव गेलो. 2023 गोरवांक लागून 11 एक्सिडेंट जाले. एकलो सोंपलो. 2024 6 एक्सिडेंट. 2019 सावन आतां मेरेन बेवारस गोरवांक लागून 73 एक्सिडेंट जाले. 13 मनशांचो जीव गेलो. 19 जनावरांचो. गोंयच्या रस्त्यांचेर गोरवांक लागून जावपी एक्सिडेंट स्पॉटांची वळेरी काडून ट्राफिक पुलिसांनी कारवाये खातीर एनिमल हजबंडरी आनी वेटरनरीच्या संचालका कडेन लिस्ट दिल्या. पळयात डाटा. पणजे 9, म्हापसा 6, कलंगूट 5, पर्वरी 6, अंजुणा 20, पेडण्यां 5, दिवचले 4, काणकोणा 13, केप्यां 7, कोलवा 3, कुडचड्यां 7, वास्को 22, फोंड्यां 33 आनी मडगांवां 4 स्पॉट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.
साखळे विठ्ठलापूर 11 वर्सांच्या भुरग्याचो तकलेर फातर घालून खून. कळटा ते प्रमाण दुबावीत चंदू पाटील म्हणटा तो मूळ महाराष्ट्रांतल्या शेगांवचो. तो सध्या फुजो. दोगूय एकल्याच्या गायच्या गोठ्यांत काम करताले. चंदूक कामावयल्यान काडिल्लो. ताज्या सुवातेर घेतिल्ल्या कामगाराच्या धाकल्या भावाचो खून. दिवचल पुलीस चंदूक सोदतात. कारापूर तिस्क विठ्ठलापूर हांगासर एक गायीचो गोठा भाकऱ्यांचा. त्या भाकऱ्यांच्या गायीच्या गोठ्याच्या हांगासर काल रातच्या सुमार एक ल्हान भुरगो 11 वर्साचो भुरग्याचो मर्डर जाल्ला. त्या मर्डराक लागून साखळे बिचोली पुलिसांची टीम हांगा येवन इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसात. ह्याच बरोबर अशें कळून येता की काही दिसां पयलीं तो भुरगो हांगासर भोंवपा म्हणून येयल्लो आणि ताच्या पयलीं एक महाराष्ट्राचो चंदू म्हणून भुरगो जाल्लो. तो काम करतालो, सारकें काम करना म्हणून ताका पात्रांवान काडलो आणि त्याच्या रागाच्या खंय तरी इशू जालो आणि त्या रागाच्या भरान ताणें हो जो भुरगो आहा त्या भुरग्याचो मर्डर केलो असो प्राथमीक गजाली फुडें येता. पण हे गजाली आतां डिचोलीची पुलीस ही इन्व्हेस्टिगेशन करीत आहात. ह्याच बरोबर ज्याचो मर्डर जाला तो मर्डर जाल्ल्या भुरग्याक बांबोळेच्या शवघरान व्हेल्ल्या त्याचें इन्व्हेस्टिगेशन करपा लागून स्टुडंटा खातीर सुद्दां केलें. दक्षिण गोंयांत भुतानी, उत्तरेंत DLF सरकार पुराय एक्सपोज. काँग्रेसीचो आरोप. गोंयांत ESZांत असले लोकविरोधी प्रकल्प नाका म्हण काँग्रेसवाल्यांची कॅम्पेन. काँग्रेसीन असल्या मेगा प्रकल्पांच्या आड लेखी कागाळी सुरू केल्यात. सुनील कौठणकार मिडिया मुखार. एक म्हणल्यार आमी रिसंटली पळयता भुतानी जो प्रोजेक्ट जाला आनी ते भुतानी प्रोजेक्टा वयल्यान सबंद गोंयभर एक वादळ उठला. ते वादळा बरोबर म्हाका दिसता सरकार कंप्लिटली एक्सपोज जाला की सरकारान कशें लेफ्ट रायट आनी सेंटर कन्वर्शन्स चेंज ऑफ झोन्स केल्या आनी इको सेन्सिटीव एरियांनी असले सामके डेंजरस गोंयांक आनी गोंयकारांक डेंजरस अशे प्रोजेक्ट जे घाल्या. ताजे वयल्यान लॉंग टर्म इफेक्ट्स जे गोंयकारांक जातले ताजे वयल्यान म्हाका दिसता गोंयकारूय खंय तरी आज गोंयकारांकूय रियलायज जाल्या की गोंयांक आज एक सामके डेंजरस जाग्याचेर हें सरकार व्हरपाक उठला म्हणून. भूत नॉर्थ गोवानूय आसा, सावथाक तें भुतानी आसा आनी नॉर्थाक एक भूत आसा म्हणल्यार तें सबंद नॉर्थ गोवाचो क्रावन कसो जो पणजेच्यान रेईश मागूस दोंगर दिसता त्या दोंगराचेर एक भूत बसला. ते भुता मदीं 2 प्रोजेक्ट आसा. एक DLFचो प्रोजेक्ट आसा आनी एक तो स्पार्क हेल्थलायन प्रायवेट लिमिटेड म्हणटा हे कंपनीचो प्रोजेक्ट आसा. आनी हे भूत जे रेईश मागुसाचेर बसला ते भुतान कंप्लीट रेईश मागुसचो दोंगर काबार केला. ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीचो हेतू म्हटल्यार सरकाराक एक वॉर्निंग गोंयकाराचें की ताबडतोब हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे प्रोजेक्ट बंद करपाचे, कित्याक हे प्रोजेक्ट गोंयकारांक नाका. आनी हे पळय दोंगर उरल्यात ते थोडे अर्धे दोंगर काबार करून उडयले, उरल्यात ते थोडे काबार करपाचो हो प्रयत्न चल्ला. गोंयच्या इंडिया आघाडीक आनीक फाटें. काँग्रेसीन 40 मतदारसंघांनी काम सुरू करपाची घोशणा केल्या उपरांत आतां आपूय 40 मतदारसंघांनी संघटना घट करपाची भाशा करता. गोंयची आपाची टीम दिल्लीक केजरीवाल आनी सिसोदियाक मेळ्ळी. गोंयचो राजकीय रिपोर्ट तांच्या कानार घालो. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. पोन्या गोंयांत सेल्फ अपघातांत जखमी जाल्लो 15 वर्सांचो अल्पवयीन मोटरबायक रायडर भुरगो उपचार चलतना सोंपलो. ताका लायसन नासतना गाडी दिली म्हण आवय आड कागाळ. जाचेर गाडी मोखल्या तो उस्मान शेखय हॉस्पिटलांत. काही दीस पयलीं कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो तशेंच दिलाले लोबो आनी केदारनाथ हांच्यांनी DGPक एक रिक्वेस्ट करपाक तेंच्यांनी विजीट केली आनी तेंच्यांनी DGPक सांगिल्लें की गोंयांत म्हणटा ते एक्सिडंट वाडता ताका लागून खास करून जे मायनर भुरगे बिलो 18 आहा ते लायसन नासतना गाडी चलयता आनी ताका लागून खुबशे भुरग्यांक मरण येता. ताका लागून कितें तरी तुमी उपाय योजना करपाक जाय, कितें तरी डिसिजन घेवपाक जाय अशा तरेची तेंच्यांनी गोवा पुलीस DGP तांकां रिक्वेस्ट केली. आनी अशीच एक आमकां गजाल आयकपाक येता ती म्हटल्यार ओल्ड गोवा हांगासर 18 तारखेक सांजच्या वेळाचेर 4 जावन 50 मिनटांनी एक 15 वर्साचो भुरगो एक्टिवा घेवन खोर्लेच्यान तो मेर्शी सायडीन वतालो आनी
त्यांनी एकट्या जाणटो जो रोड क्रॉस करतालो ताका डॅश मारले एक्टिवा घेवन आणि तो जाणटो उस्मान शेख म्हण आसलो तो इंजर्ड जाल्लो आसा आनी तो सध्या हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट घेता. बट जो भुरगो 15 वर्साचो एक्टिवा घेवन जो तेणी ताका डॅश मारले त्या भुरग्याक मरण आयिल्लें आसा आनी तेजी पिराय आशिल्ली 15 वर्सां फक्त आणि तो 15 वर्सां आशिल्ल्या कारणान तेचेर आवयचेर सध्या ऑफेन्स रजिस्टर केलेलो आसा. कारण मायनर भुरग्यांक लायसन्स नासतना गाडी दिवप ही व्हडली चूक आसा आणि अशा तरेची घडणूक घडपाक जायना. ताका लागून काही दीस पयलींच जे मायकल लोबो तेंच्यांनी DGPक रिक्वेस्ट केल्ली की अशा भुरग्यांचेर जावं अशा पेरंट्साचेर कारवाय करपाची गरज आसा आणि तेच नेमके अशीच परत आमकां घडणूक पळोवपाक मेळ्ळी. ताका लागून ही गजाल पळोवपाक जाल्यार पुलिसांनी खरेंच स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाची गरज आसा. कारण खुबशे मायनर भुरगे आपलो एक्सिडेंटान जीव गमयता कारण तेंचेर लायसन्स नासता आनी तांकां सारकी गाडी चलोवपाक कळना अशे भुरगे आसा. ताका लागून पुलिसांनी हेचेर खास नजर दवरून अशा तरेची एक्शन घेवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. सुमार 15शीच्या विसवा उपरांत पावस परत नेट धरता. 24 सप्टेंबराक गोंयांत ऑरेंज अलर्ट म्हण गोंयच्या वेधशाळेची शिटकावणी. अंदूं रिकॉर्ड ब्रेक करपी पावस. आतां मेरेन 165 इंच सरासरी पावसाची नोंद. सरासरी परस सुमार 44% मायज. मान्सून पावसाच्या गणतीक अजून 8 दीस आसात. गेले 15 दीस जाले पावस नासलो आणि आता चवथीची सुटी जावन जोरदार पावसाची शक्यता सध्या हवामान खात्यान दिला. 23 आणि 24 तारखेक पावस पडटलो. 23 तारखेक येलो अलर्ट तर 24 तारखेक ऑरेंज अलर्ट असं हवामान खात्यान सांगला. पळोवपाक गेल्यार ह्या वर्सा पावस चडच आसलो आणि आता मेरेन 165 इंच पावस अशी नोट सध्या आता मेरेन जाला. जशें सगळ्यांकच खबर आसा की ह्या वर्सा पावस चड जालो. जर हवामान खात्याची कॅल्क्युलेशन घेतले तर ह्या वर्साचो पावस हो 44% चड जाला. 23 आणि 24 तारखेक जो पावस पडटलो त्या टायमार वादळ वाऱ्याची शक्यता सुद्धा हवामान खात्यान दिला. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. हडफड्या ATM मशीन फोडून कॅश फारावपी दोगांक पोलिसांनी 24 वरां भितर उखल्ले. ATM मशीन वेल्डरान कट करून 4 लाख मायज कॅश तांणी फारायिल्ली. हडजूड पुलिसांनी रुस्तम हकवंड आणि मिजानूर मुल्ला म्हणटा त्या दोगांकय धरल्यात. तांचे कडेन 4 लाखांची कॅश मेळ्ळ्या. काल आरपोरा हांगासर एक ATM फोडलो. दोग जाणांनी ATM HDFC बँकेचो फोडिल्लो आसा आणि गॅस कटर घेवन जो ATM आहा तो कट करून भितून 4.5 लाख आसले ते घेवन फरार जाल्ले आसात. बँकेच्या मॅनेजरान अंजून पुलिसांक कॉल करून ही इन्फॉर्मेशन दिली. PI आणि जे स्टाफ आहा ते ऑन द स्पॉट पावले. पंचनामा बी करून जे कितें क्लू मेळटा तो फॉलो करीत तेंच्यांनी आयज 2 एकुजांक धरिल्ले आसा आणि तेंच्या एकुजांची नांवां आहा रुस्तम हक आणि मिरांजून मुल्ला. हांकां दोग जाणांनी अंजून पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्ले आसा. तेंची फ्युचर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार. कर्नाटकाच्या रान अधिकाऱ्यांची दांडेली गांधीनगरात घराचेर धाड घालून रानवटी जनावरांच्या अवयवांची तस्करी करतल्या स्मगलराक धरलो. फक्रू सभा शेख रानवटी जनावरांच्या अवयवांचे स्मगलिंग करता म्हण दुबाव आशिल्लो. ताच्या घरा हरण आणि गव्याची शिंगां सापडल्यात. राना खातें स्मगलिंग रॅकेट उस्तिता. काणक्या म्हापशां 80 वर्सां पिरायेचे जाणटेलेची सरपळी मारली. सुमार 2 लाखांची खंय चेन. जाणटेलेचे खंय दुकान आसा. दोग जाण मोटारी वयल्यान आयले. उदकाची बॉटल मागली. दिवपाक परतिल्ले कडेन फाटल्यान चेन ओडून खंय चोर फुज्जो. मजगतीं फाटल्या 2 दिसांतली बार्देजांतली भांगर चोरपाची ही दुसरी घडणूक. शॉपार शॉप उगडले. दूध वालो येयलो तितल्यान ताका चेडवाक हांव आपोवंक गेली. दूध कितले घेवया काय म्हणून विचारून तितल्यान हे 2 जाण येयले. एक तो गाडयेरूच रावलो आणि एक तो येवन हांगा उबो रावलो. एक गाडी स्टार्ट मारून थंय गाडयेरूच रावलो. तेणी हेल्मेट घातलेलें तोंडाक आणि तो दुसरो येयलो. तेणी ब्लॅक कलर कॅप घातला, मास्क घातला ब्लॅक कलर, सारकें फूल पॅक केला. फक्त दोळे दिसता. जॉकेट घातला ब्लॅक कलरचें आणि ह्या हातीन त्याच्या बोटान कासवाची कशी कितें मुदी आसली काळी जाल्ली. आणि पयलीं येयलो आणि हिजे कडेन सिगरेट मागी हांगा उबी आहा. तो तिच्या फाटल्यान थंय आनी हांव हांगा. पयलीं येयलो सिगरेट दी म्हणलो. हांवें सांगलें कितें सिगरेट ना म्हाका मास्क घालून येयला म्हणून डावट. कित्याक ह्या पयलीं 2दा अशें जालां. सिगरेट हांवें ताका ना म्हणूंक लागलें आणि मागीर म्हणूंक लागलो आनी ती पानिका बॉटल दे तो म्हणूंक लागलो. पानिका बॉटल दिता आनी ती हांगा हिका हांव सांगता आई वयर वच गे वयर वच. तिणें तिका आयकोंकूय मातशी कमी येता. तिका तें आयकोंक येयना जालें
म्हणटकूच 3दां सांगलें ही वयर वचोंक ना आनी 1-2 खेप हांव घालून तेका उदकाच्यो बाटल्यो हांगाच आसल्यो ती उदकाची बाटली दिवंक वयता म्हणसर 2य हात तेणी फाटीं घातले घालिना फुडें देंवन पळय हांव धांवलें इतन गाडयेर बसून पळय तो एक दुधाची पोती बाबडो भुरगो घेवन येयलो तो पासून धांवत येयलो तेकाय कळोंक ना कितें जालें तर म्हाका दिसलें आंटी कितें जालां तर म्हळें चेन मारून गेलो हे फावट ही 3री फावट जाली पयलीं एकदां काडली ते थंयसून येताली ती तेन्ना लिंगोडकारा गेले तेंच्या दारान तो बाबडो भुरगो फाटसून गेलो तेंचो धांवोन तेन्ना मेळोंक ना पयलीं 8 पावनाची मारली तेन्ना हांगा बसली सकाळ फुडें अशेंच सकाळचो आनी आयजूय तो ह्याच टायमाक सकाळचोच येयला आनी आतां कंप्लेन केल्या आमी आतां पळया पुलीस कितें करता ते कॅमेरा सगळ्याक आसा ते फुडें जीम आहा थंय पासून कॅमेरा आहा खबरो इतल्यार सोंपता प्रुडंटाक फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबूक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं